नुया किरभाट मंगळारा फातोडेर चोरांनी बंगलो फोडलो. चोरान हात घाल्ल्यान घरकार रोजारियो गोम्स आनी ताच्या घरकान्नीचे चोरा बरोबर पेटले. मारबडय जाली. तातूंत दोगांकय बरोच मार लागला. दोगांकय मडगांवच्या हॉस्पिटलांत घाल्यात. चोरांनी भांगराच्यो वस्ती फारायल्यो. आमदार मिकी म्हणटा वाठारांत भायले लोक भल्ल्यात. कोणाकय कामाक दवरतना पयलीं पुलिसांक कळोवंक जाय. नुयेच्या रोजारियो गोम्साच्या बंगल्यार मंगळारा फातोडेर चोरांनी हात घालो. रांदचे कुडींतले जनेलाचे ग्रील कापून चोर बंगल्यांत घुसले. रोजारियोचो पूत न्हिदिल्लो रूम तांणी भायल्यान बंद केलो. ते उपरांत रोजारियो आनी ताची घरकान्न न्हिदिल्ल्या रुमांत चोर पावले. थंय चोर आनी गोम्स जोडप्याचे पेटले. दोगांकय बरोच मार लागलो. दोगांच्याय तकलेक मार लागला. तांकां मडगांवच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत घाल्यात. चोरांनी भांगराच्यो वस्ती फारायल्यो. आमदार मिकी म्हणटा नुया वाठारांत भायले लोक भल्ल्यात. लोकांनी आनी पुलिसांनी तांचेर नजर दवरची पडटली. There are so many migrants are staying in these areas. There should be some track on these migrants. Sometimes there's all these people who keep the tenants. They don't even keep a track. They don't give their they're residing in particular houses. Once you give, they have to also pay, and therefore they don't give their the police information who is there. This is a cause now. This is a serious case now. I'll give the instruction to the police to at least Panchayat has to identify which house who is staying also. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. गोंयांत ह्या ट्युरिस्ट सिजनात विदेशी ट्युरिस्टांचो आंकडो देंवला. गोंयची हॉटेलां बाकीचे ट्युरिस्ट सुवाती परस म्हारग. हॉटेल उद्देगान ताचेर विचार करचो पडटलो. खुद्द पर्यटन मंत्री परुळेकार प्रुडंटाच्या हेडोनात ही गजाल उलयला. दुसरे वटेन EDM फेस्टिवल, बीच पार्ट्यो, म्हारग व्हिजा असल्या गजालीक लागून ट्युरिस्ट देंवल्यात अशें एक सर्वे दाखयता. indianews.com आनी फोरम फॉर फेअरनेस अँड गुड गव्हर्नन्स ऑफ इंडियान हो सर्वे केला. मॅक्झिमम आमकां जे येणारे टुरिस्ट असले सादारणशे 2.5-2.5 लाख टुरिस्ट हे एकटेच रशिया कडल्यान आमकां येताले. हेजे कडल्यान जी येवपाची जी संख्या आहा ती खूब रोडावल्ली आसा. जे चार्टर्ड फ्लायट येताले हे चार्टर्ड फ्लायट कमी जाल्ले आसा. त्या खातीर ओवरऑल जी संख्या आसा येवपाची हांगासल्या आमच्या रशियाच्यान युक्रेनच्यान ही कमी जाल्ली आसा. गोंया खातीर खुबशें कॉम्पिटिशन आसा. लायक केरला, विदीन अ कंट्री केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपले गुजरात ह्यो स्टेटी आमकां कम्पीट करता. वी आर कम्पिटींग देम. हेज्याकून आमी भायल्यो जर कंट्री म्हणत विच इज द चिपस्ट डेस्टिनेशन देन गोवा इज अ श्रीलंका, व्हिएतनाम. आमी गेले 2 वर्सां त्या हेजे कडेन आमच्या हॉटेल इंडस्ट्री कडेन व टुरिझम इंडस्ट्री कडेन सातत्यान प्रयत्न करून बजेट रेट दिवचो. तुम्ही प्रायव्हेट इंडस्ट्रीक अपील करतात टू ब्रिंग द रेट्स डावन अँड मेक गोवा मोर अफोर्डेबल. टुरिझम इंडस्ट्री बरे भाशेन ज्या पद्दतीन चलताली आनी हेज्याकून सुदरूंक जाय आनी अदीक टुरिस्ट जर वाडपाक जाय तेंचे कडल्यानूय आमकां मदत जाय आनी आमकां बाकीचे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाकूय मदत जाय. तुम्ही कॉन्सेप्च्युअली एक गजाल मान्य करतात की गोवा नीड्स टू बी स्टील मोर चिपर. आय डू एग्री. पूण कशें आसा एखाद्या वेळार आमी बाबा पीक सीजन आसा त्या वेळार थोडेशें वाडयता पूण ओवरऑल सीजन आसा पळय थंय रेट थोडोसो कमी जावंक जावो वॉट एवर इट इज. खंय तरी कॉम्प्रोमायज आमी इंडस्ट्रीनूय करूंक जाय. हांव रेट कमी करूंक जाय म्हणना तांकां आनीक कितें फॅसिलिटी दिवपाक जाय. एडॉन्स दिया. फॉरेन टुरिस्टां खातीर गोंयचे पयलीं इतलें आकर्शण उरूंक ना. फाटल्या सिजनात टुरिस्टांचो आंकडो पळयल्यार ही गजाल स्पश्ट जाता. पर्यटकांचो आंकडो कित्याक देंवलो ताचेर indianews.com आनी फोरम फॉर फेअरनेस अँड गुड गव्हर्नन्स ऑफ इंडियान खासा सर्वे केला. तांणी पर्यटन वाठारांतल्या वेगवेगळ्या जाळवणदारांचें मत घेवन हो सर्वे केला. पर्यटकांचो आंकडो देंवपा फाटलीं कारणां पळयात. फॉरेन टुरिस्टांच्या आवडट्या सुवातींच्या वळेरेन गोंय देंवला. गोंय खूब म्हारग. हॉटेलां लॉजांचें भाडें खूब वाडलां. दर्यावेळांनी धरबान ना. शिंदळकी, पर्यटकांक लुटपाचे प्रकार, रातच्यो बीच पार्ट्यो, प्रदूशण करपी EDM फेस्टिवल्स. गोंयचे ट्युरिस्ट टॅक्सींचें भाडें बरेंच वाडलां. ट्युरिस्टांक व्हिजा बरोच म्हारग पडटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.
प्रादेशीक आराखड्याचेर काँग्रेस पक्ष एक जाल्यार विरोधी पक्ष फुडारी वेगळेच उलयता. सरकारान उतर दिल्ले प्रमाण प्रादेशीक आराखडो रद्द करचो म्हण काँग्रेसीन फाटल्या दिसांनी मागिल्ले. जाल्यार चार्ल्स कुरेलियान तयार केल्लो प्रादेशीक आराखडो जाता तितले बेगीन अधिसूचित करचो म्हण विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणे मागता. फक्त 15 पंचायतींनी हरकत घेतल्या, त्यो कुशीक दवरून बाकीचो आराखडो अधिसूचित करात अशें राणे म्हणटा. राणेची भाशा पळयल्यार सध्या बीजेपीच्या धोरणाकडेन ताजें चड जुळटा. गोंय सरकारान प्रादेशीक आराखडो जाता तितले बेगीन अधिसूचित करचो अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन सोमारा केली. 175 panchayats which have agreed to the plan should be allowed to publish the plan. 15 panchayats, they can go to each panchayat and clear the matter. हो प्रादेशीक आराखडो रद्द करचो अशी मागणी काँग्रेसीचो म्हणयारो यतीश नायक आनी सुनील कवठणकरान हालींच केल्ली. प्रादेशीक आराखडो काँग्रेसीनूच तयार केल्लो, ते खातीर काँग्रेस आराखड्याक कसो विरोध करतलो असो प्रस्न प्रतापसिंह राणेन केलो. Who made the regional plan? It was during Mr. Digambar Kamath's time, and he wants to say it should be scrapped. BJP says it is faulty. Then Congress also joined the bandwagon. No, I don't think so. I don't think so. गोंय सरकारान गोंयभर हेल्मेट लागू करचे अशी मागणी राणेन केली. You have to take decisions, hard decisions, in the interest of the people and the youth of the state. These are hard decisions that they need to take. They are in power, they have the majority, they should do it. And we are for it, we support them. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.